करणार ताच्या मोक्काच्या चलये म्हणटालो खंय तुका भेटोंक कितल्यो आडकळी आयल्या रे म्हाका त्यो आडकळी जावच्यो नात. हांव 7 दर्यो उतरोन जाल्यार तुका मेळोंक येता, हिमालया पर्वत उडोवन जाल्यार तुका मेळोंक येता, पूण सांजेर पावस आयल्यार मात्र येवंक जायना. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, ती रशिया गांवची एक कटेरीन म्हणली हळ्ळी. त्या हळ्ळेन आसा एक फिरगज. त्या फिरगजेचो विगार त्या वर्सा 15 जाणां भुरग्यांक तांच्या पयल्या कुमगाराक तयाराय करतालो. आमी जाणां कम्युनिस्ट राष्ट्र क्रिस्तांव धोरणां वळखून घेना, स्विकार करिना, कश्टिता देखून मस्त भियानंत म्हणल्या बरी ह्या याजाकान त्या भुरग्यांक तयाराय केली. लिपोवन लिपोवन म्हणल्या बरी उक्त्यान पासारूंक जायना. कशेंय जालें, कुमगाराचो दीस आयलो, भुरग्यांनी कुमगार काणयलो. कुमगार घेतलेल्या उपरांत 15 जाणां भुरगीं हर एक दीस सांजेर इगर्जे वेतालीं, सक्रामेंताची भेट करतालीं, याजकाक मेळटालीं. उपरांत एक दीस सांजेच्या वेळार इगर्जे वेताना इगर्जेक बीग घाल्लें. पाद्र्या पूण नपैन जाल्लो पाद्र्या बाग कैद करन इगर्जे बीग घालन कम्युनिस्ट सोजेरान ताका व्हेल्लें. तरी ह्या 15 जाणां भुरग्यांनी त्या इगर्जेक दांपल्ल्या दाराच्या इड्यांतल्यान तिळ्ळें भितर. सक्रामेंत आसलो थंयसर दिवो जळटालो, तांणी मागणें केलें. उपरांत एक दीस सांजेर हीं भुरगीं येतालीं, सक्रामेंताची भेट करतालीं. एक दीस ह्या भुरग्यांक एक खबर मेळ्ळी, कोणगी दुश्कर्मी रातीचें ह्या इगर्जेचें बीग उक्तें कर, भितर वचून पार्टी करतात, सक्रामेंतल्या जेजूक अकमान करतात म्हण. ही खबर मेळ्ळी. ती धाकटुलीं भुरगीं, नेणटुलीं भुरगीं गेलीं इगर्जे कडेन. दुसऱ्या दिसा इगर्ज परत्यान बंद आसा. इगर्जे बोर्ड तांणी काडलो, खंय म्हण भितर वचून अवकाश आसा गे म्हण. खंय ना. पळयत एका इड्या एका कुशीन एक ल्हानशें जणेल आसा. त्या जणेलाची सरळां मस्त अस्कस जाल्यात. ह्या भुरग्यांनी प्रयत्न कर ती जणेलाची सरळां आनीक बेंड केली आनी तांतल्यान भितर रिगलीं आनी इगर्जे भितर गेलीं. ती इगर्जे भितर वचून सक्रामेंता मुखार बसून दिमी घालन मागणें करनासतना सोजेर आयले, दार उक्तें गेलें आनी भुरग्यांक तांणी सांगलें वोसांग आतां भायर. भुरगीं हालोवंक नात. धमकी दिली, भुरगीं हालोवंक नात. मारलें, भुरगीं वसोंक नात. निमाणें तें घडीत आमकां सांगता तांकां शूट केलें, गुळे घाले भुरग्यांक. आनी भुरगीं रक्ताच्या त्या कोणांत आसतना एक आवय रोडोवन धांवून आयली. तिचो पूत रक्ताच्या कोणांत आसा. ताका उस्क्यार कान गेलें तेणें त्या भुरग्याक, ताचो जीव आसलो. आनी तेणें विचारलें, कितें केलें पुता तुवें? त्या भुरग्याची जाप पळया. भुरगो म्हणटा, मामी आमी जेजूचें रक्षण करनासलें हांव. कितें केलें पुता तुवें? आनी भुरग्याची जाप पळया, मम्मी आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूचें रक्षण करनासलें हांव. त्या भुरग्यांची एक उर्बा पळया गे, तान पळया गे. जेजूक भेटोंक आशा आनी भूक पळया गे. कितले आडखळ तांकां आसुल्ले पळया. तांचो धर्म उक्त्यान पाळोवंक तांकां आडवारलें. तरी सक्रामेंताय ताणें निरंतर भेट केली. इगर्ज दांपल्या. ह्या जाका कैद केला जाल्यार ह्यो सर आडकळी तांकां आडकळी जावन उरोवनात. बदलाक त्यो आडकळी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक अवकाश जावन परिवर्तन जाल्यो. इगर्जे भितर एक तें दार बंद आसा. दार बंद जाल्यार कितें जालें? कितें पळयलें तांणी? जणेल उक्तें जाल्लें पळयलें. पळया, दार बंद आहा गे, बोरें जालें म्हणून घेच्या बदलाक दार बंद आसल्या भुरग्यांनी जणेल उक्तें आसलें पळयलें. मात्र न्ही प्रयत्न कर जणेलाची सरळां बेंड केली, भितर रिगली. पावणांतल्याक तांची उर्बा, तांची आशा, तांची ती ताण, तांची ती भूक संपूर्ण जाली. केदाळा त्या जेजू खातीर तांणी जीव दिल्ल्यान. मोग म्हणलो त्याग आनी लिपण आसा म्हणटा हांव. देखून देवा खातीर देवा तें असो खरो मोग ताचे खातीर करच्या त्याग आनी लिपण आसा. कोणी तुजे लागीं मोग करता म्हळ्यार
तो फकत उतरांचो मोग जायना तो कसो जायचे करण्याचो जायचो. एकलो मोग करणार ताच्या मोगाच्या चलये म्हणटालो खंय तुका भेटोंक कितल्यो आडकळी आयल्या रे म्हाका त्यो आडकळी जावच्यो नात. हांव 7 दर्यो उतरोन जाल्यार तुका मेळोंक येता, हिमालया पर्वत उडोवन जाल्यार तुका मेळोंक येता, पूण सांजेर पावस आयल्यार मात्र येवंक जायना. 7 दर्यो उतरतेल्याक हिमालया पर्वत उडोवन येतेल्याक सांजेर पावस आयल्यार येवंक जायना जाल्यार ह्या मोगा कितें म्हणटा हांव सैला पासो मोग. देखून जेजू म्हणटा जेजू खातीर तुजो आनी मोग सैला पासो जायनो जो. बरें जाताना भारी बरें, पाड जाताना कश्ट येताना दूख भोगताना समस्या येताना खुरीस मेळटाना पंतावन येताना तुजो आनी म्हजो मोग सैला पासो की निज मोग. देखून जेजू आमकां आज म्हणटा मार्कान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 4. कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपलो दिसपट तो खुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. तें म्हजें आनी तुजें खऱ्या क्रिस्तवाचो मोग आनी लक्षण. तो तुजेचो परत सांजू हांव बरयल्ल्या सुवार्थेन म्हणटा अध्याय 15 वाक्य 13 आनी 15. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. इश्टाक तेचो हो खरो फळवो सोरेस्पोर देव सुरवेर तावन म्हाका आनी तुका आमकां ताच्या सांगातपणांत रावोंक आपोवणें दिवनूच आसा. आपयता आनी तो सांगातपण सोदून येता. अब्राहमातान धरण जेजू क्रिस्ता मरिपातान आपोवणें दिल्लेंच आसा. निमाणें देव तो मनीस जालो आनी आमचे गतीन तो जियेलो. देखून देवान आनी आमी मेळच्या त्या मिलागात एक संबंधाक उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 7 आनी 9 आमी वाचता. शेळयेच्या लग्न उत्सवाचो संभ्रम आनी इंत उतरां आमी 300 वर्सां सांजू हांव क्रुसाच्या सांजू हांवचें स्मरण करता. ताका सांतपण पासारन आनी ताका दोतोर म्हणून पासार 100 वर्सां स्मरण करता हांव. ताचे उतरांत हांव ताचे जिणयेंत हांव लिसांव काडलां. ताणें म्हणलें तेंच शेळयेच्या लग्न उत्सवाचो संभ्रम. लग्न उत्सव म्हणल्यार तक्षण आमकां सगळ्यांक कळ्ळें चिंतप येता खुशयेचें. कित्याक आदी बरा लग्न म्हणल्यार खुशी जाताली कित्याक म्हळ्यार जेवंक मेळटा म्हणून. आतां तितलें जेवणाचें तितलें आमकां परवडना. ताच्या गिसड बरें न्हेसोंक मेळटा, मागीर नाच करूंक मेळटा, सैऱ्यां दैऱ्यांक मेळोंक जाता, संबंद घट जाता. देखून संभ्रम म्हणटाना आमकां खुशी जाता. आमचो संबंद कितलो दाटकी तितलो तें वेची आमकां खुशी जाता. आमकां दिल्लें इन्विटेशन आमी इन्कार करिना कित्याक त्या संबंदान आमकां आमी चड वळखता. देव आनी आमकांय त्या संबंदाक जेवणा सरी केला. देवूय आपयता ताच्या संबंदान रावोंक, ताच्या सांगाता रावोंक. पूण हांव आनी तूं कितें करता निबाद दिता गी, निबाद दिवन देवान दिल्ल्या आपोवण्याक नाका म्हणटा गी. देखून आज तुमी आयकलें आतां सुवार्थेन एक ओपार एका जेवणाची मांडावळ केली, जेवणाक आपयलें. आमी जाणो जेजूच्या काळार त्या जुदेव संप्रदायांत खंयच्याय जेवणाक पयलें आपोवणें दिवचें आसलें, पूण टायम सांगनातले खंय. टायम सांगचो कितें आपणें सगळें रेडी जाल्लेंत आपोवणें दिलां. टायम मात रेडी जाल्लेंत ताणें साकरांक धाडलें आपोवंक. अळे येया म्हण येता म्हळां तांणी. पळया ते गांजांनी 3 निबां दिलीं. पयल्यान कितें म्हळें, पयल्यान म्हळें हांवें शेत मोलाक घेतलां, बिजनेस आसा देखून म्हाका येवंक जायना. दुसऱ्यान म्हळें हांवें पाडे घेतल्यात, ते परीक्षा करी जे म्हाका वस्तू रास घाल्यात, म्हाका वस्तू सोडून येवंक जायना. आनी तिसरें कितें म्हणालो, हांव काजर जालां मात्र, देखून बायले सोडून येवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार विधी विवरण ग्रंथांत अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 5 काजर जाल्ल्यांक एक रियायती आसली. 1 वर्स काजर जाल्लें आनी तांणी मिलिटरी वचोंक येना, खंयच्या कामाक वचोंक येना, घरांत रावोंक आसलें. देखून तो म्हणलो हांव काजर जालां मात्र म्हज्या व्हंकलेक सोडून येवंक जायना. तर ताणें कितें केलें, दणयान येना जाल्यार तें बसा म्हळें कोण आपण हाडलें पळय तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडलें आनी माटो भरलो. येदोळ आपोवणें मेळनासलेलीं त्या दीस सैरीं जालीं. कितें अर्थ, जुदेव लोकांक देवान आपोवणें दिल्लें जेजू येता आसतना त्या जेवणाक, आनी जुदेव लोकांनी कितें केलें, निबां दिलीं आनी ते भायर रावले.
देखून कोणाक आपयलें जेजून जेंतिलांक जुदेव न्हय आसल्यांक, पातक्यांक, सुंकाकारांक, कलवंतांक तांकां आपयलें आनी तीं पुरो आयलीं माटो भरलो. जुदेव खंय रावले? जुदेव माटवाच्या भायर रावले. अजून जाल्यार जुदेव जेजूक वळखणांत माटवाच्या भायर येतात ते. तांणी आपोवणें स्विकार करुना, ते भायर रावल्यात. खरेंच सांगचें तर आमचो आत्मो देवाक ताणेता. म्हजो आत्मो ताणेता तुका म्हज्या देवा. आमी गायता केदाळे, जशें मेरूं उदकाक ताणेता. अर्थ किर्तन 6 आनी 3. आमकां कूड आसा, आमकां आत्मा आसा. आत्म्याक आत्म्याची चित्त म्हणली तान आनी भूक आसा, आनी कुडीक ता चित्त म्हणली तान आनी भूक आसा. देखून ती तान बागयजे, आत्म्याची तान बागयजे. देखून आयची देव सुद्दां आमकां सांगता आत्म्याची तान बागोवंक, देवाक मेळोवंक, देवान दिल्ल्या आपोवण्या वचोंक जायत म्हणोंक आमकां 3 आडकळी आसात. पयली आडकळ बिझनेस, वेपार वहिवाट, आमची कामां. प्रत्येक जाण आयताराचे मीस, सोंताचे मीस, मिसाचें बलिदान. आयतारा आनी सोंताच्या दिसांनी मीस भेटयजे आनी वावर करिनासतना रावजे. पोईस बेसो उपादेसो, साबात पाळ देवाचो उपादेस तो. देखून त्या दिसा आडकळी आसल्यार त्यो देगेक दवरनो. पयलें हांवें त्या म्हज्यो आज्ञा, देवान दिल्ले आज्ञा पाळीजे आनी त्या आज्ञा पाळून त्या बिझनेस कितें आसा पळय तें देगेक दवरन. म्हणजे म्हजे दिसपडटो ग्रास तातूंत मेळचो, पूण तो प्रमुख जावन जोडच्या की पयलें हांवें देवाची मजत मागजे म्हणून वचोंक आसा. इस्रायल परसा पळया, मान्ना तांकां दिताना मोइसेन म्हणलें 6 दीस तुमी एकठांय करीचे, 7व्या दिसा करनाकात. कित्याक? 7व्या दिसाचे 6व्या दिसा तुमकां हांव दितलो डब्बल कर्ण. थोडे गेले 7व्या दिसा ओरबोस लागलो तांकां, सोदून गेले मान्ना, तांकां मान्ना मेळोंक ना. ते रित्या आतांनी फाटीं आयले. देखून देवाक मेळोवंक येताना तुका वेपार वहिवाट आडकळ जायनाये. आनी दुसरें 5 जोड पाडे घेतल्या वस्तू, वस्तू तुका देवाक मेळोवंक आडकळ जायनाये. एकलो म्हणटालो पयलें आमी आमकां इगर्जे वचों मिसा वचों पयस आसलें, आमी एक पयलें सोलून येतालें हांव, मागीर बस आयलें, मागीर रिक्षाक येतालें. आमी एक ती एक पडी मीस चुकलें ना, मिसाक येतालें हांव. आतां आमी एक कार घाणेलां. पाप आमच्या भुरग्यांक खंय भोवंक वचोंक आसा, मेळचो एक दीस आयतार. देखून कार काण गेल्लें तर आमी सीदा चिकमंगळूर घाटा गेले. हांव मीस केदाळे आसता, घाटा वचों मेळटा. 4 माटी गाठी आमच्या भुरग्यांनी पळोवंक ना. देखून आयतार मिसा वचोंक ना, दोतोरनी ना, केदाळे मेळटाय. कार दिवन फायदो आसा? कार दिनातल्या वेळार तूं मीस चुकोवंक नाय, भुरग्यांक दोतोरनेचो हाडून आसता चुकोवंक नाय. पूण ज्या दिसा तुज्या हातांत कार मेळ्ळें, कार पयलें जालें, देव सेकंड जालो, गाडी मुखार जाली, घोडो फाटल्यान जालो. तुजी कशी गाडी वेची? कार नातलें जालें जाल्यार. देखून देवान तुका वस्तू दिल्या जाल्यार त्यो वस्तू देवाच्या महिमेक वापर. आनी तिसरें कुटुंब. काजर जालां, बायल भुरगीं आसा, येवंक जायना. कुटुंब जाय, पूण कुटुंबांत संबंद बरो जायचे, मोगाचो जायचे, दादोसकायाचे जायचे. त्या कुटुंबाक पयलें स्थान देवाक. देव देखून इंग्लिशान म्हणटात दे लिव बेस्ट टुगेदर हू लिव विथ गॉड. They live best together who live with God. तूं देवा कडेन पयलें संबंद दवरश जाल्यार गोवानी बायले तुमचो संबंदी बरो जातलो. गोवा बायले भुरग्या तुका तुमच्या घरात देव पयलें आसा जाल्यार तुमचो संबंदी बरो आसतलो. उपरांत आमी वाचता दे सर्व ईच अदर बेस्ट हू ऑल्सो सर्व देयर फेलो मेन. तुज्या सैऱ्यांक वचोनाय, संबंद दवरिनाय, तांच्या बोऱ्या बाल्या वचोनाय. तुज्या घरा संबंद बरो जावचो कसो? बायलेची सैरी तुका नाकात, गोवाची सैरी तुका नाकात, कुटुंबाची सैरी तुका नाकात. देखून दे सर्व ईच अदर बेस्ट हू ऑल्सो सर्व देयर फेलो मेन. देखून तुज्या सैऱ्यां कडेन संबंद दवर. आडकळी दिवन, निबान दिवन, खंयच्या फंक्शनां चुकोवन काणगिना. कित्याक जेवणाच्या किसड संबंद घट न्ही, रक्त संबंध गरज न्ही. देखून देवाचो संबंध सोडून वस्तू धरताय, पेल्याचो संबंध धरून तूं वस्तू धरताय, तूं त्या मांकडा बरी जाताय.
आजकाल सगळ्यांनी मांकडाच्यो दोशी आहात. हांव आसलेल्या गांवांनी आमच्या संस्थ्याकी मांकडाच्यो मस्त दोशी आहात. ते आमच्या कुजनाकी येतात, मेजाकी येतात, मेजा वयल्यान व्हरून वेतात. शीत वाळूंक दवरल्यार येवन ते मडकी उदारे घालून जेवणूय वेतात. वय तितले हुशार जाल्यात. तिणें मांकडाचे दोशी कश्यो धांवडावचे म्हूण एका मनशाने बरो उपाय केलो. ताणें एक तांब्याचें आयदन आसतलें, मांकडाचो हात हेच्या तितलो मात्र भितर, ताचे भितर नेला काडल्या घालून मांकडा धरून ताणें प्रयत्न केले. ताणें घालून दवरलें, मांकोड आयलो, ताच्या सवय प्रमाणाचो हात ताच्या भितर घालो आनी आसतले सण मूठ मारून धरले. फाटीं ओडताना हात भायर येना. कितले प्रयत्न, उडलो, नासलो, धांवलो, बोबाटलो, म्हळ्यार मूठ सोडूं ना. मूठ धरली घट्ट, ताका धरलें. मांकोड कसो सांपडलो? हात गेल्ल्या वरविंगी ना, तांब्याचें आयदन सिरकल्ल्या वरविंगी ना, मूठ सोडली जाल्यार हात भायर येतो आसलो. मूठ सोडून ताका नाका आसतलें, तो सांपडलो. तो भूतनातलो मांकोड. पूण हांव आनी तूं मस्तपटी मूठ सोडिनासतना सांपडत हांव, कश्टत हांव, रडता हांव, निबांदीत हांव. आनी ह्या वरवीं देवाचो संबंद आनी पेल्याचो संबंदी होगडावन काणयता हांव. मनीस कूड आनी आत्मो. कुडीक कुडी ज्योत म्हणल्यो गरजो आसात, आत्म्याक आत्म्याच्यो म्हणले तान आनी बूक आसा. पूण खंयच्या वेळार आत्म्याच्या बुकेच्या केसड कुडीच्या बुकेक आमी सांपोवंक येता, समाधान करूंक येता, त्या वेळार आमी सांपडता. आमचें समाधान बॅलन्स चुकता. मनशापण मात्र न्ही, दैवीकपणी वगडावंक शकता हांव. लेखावरती लब्धवणी तुका आनी म्हाका पयस व्हरता. देखून जेजून आमकां शिकयलां, कोणेय मनशान दोगां धणयांची सेवा साकरी करूंक जायना. एकट्याक तो लब्धतलो, दुसऱ्याक तो मोग करतलो. तुमच्या दुडवाची आनी देवाची साकरी करूंक जायना. माथ्यान बरयल्लें सुवार्ता अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 4. आनी कडेन जागोवन दिवन जेजू म्हणटा, मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येत, ताचें आस्त बुद्धी ताचें जिवन जायना नेंगे. लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 12 वाक्य 15. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येत, ताचें आस्त बुद्धीक जिवन जायना. मरतना ही कूड व्हरनो मातयेंत घालतले, पूण आत्मो घालचे नात. आत्म्याक आमी ताण बागयले, तो सर्गा व्हरून पावयतले. देखून सांग पावला आमकां परतून जागोर म्हणटा तिमोथी बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10. दुडवाची आशात सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस वचून आपलें काळीज साबार कश्टां दुखांनी सानू शिंदून घेतलां. देखून जेजून म्हणलें, खंय तुजें दिरवें आसा की थंय तुजें काळीजय आसतलें. वस्तूंनी तुजें दिरवें आसा, कारांत तुजें दिरवें आसा, भांगरांत तुजें दिरवें आसा, घरांत तुजें दिरवें आसा, आस्तिपातीन दिरवें आसा, तूं होगडावन काणयतोय. क्रिस्त तरणाटो पळया, इतलो बरो मनीस तो तरणाटो, सगळे उपाधी ताणें पाळिल्ले. जाल्यार ताका जेजू कडेन संबंद घट करूंक जाय आसलो. आयलो तो जेजून आयिल्ले कोणूच तेकलो कंतिश्ट जावन गेल्लो ना, एकलोच गेल्लो फाटीं. कोण तो? ग्रेस्त तरणाटो. कित्याक? ताका दंड दिरवें आसलें, सोडूंक ताका मन नासलें. भाव आनी भयणी, वस्तू आमचे लागीं आसची सूख न्हय. वस्तू आमचे लागीं आसची सूख न्हय. आमी वस्तू थंय आसल्यार ती सूख. आमी वस्तूंचे गुलाम जातले. हांव म्हाकाच पयस करतलो, पेल्याक पयस करतलो आनी देवाकय पयस करतलो. क्रमेन पळया की टेस्ट करा. 3 टेस्ट दिता हांव. पयलें, तुका मागणें करची आशा उणी उणी जावन येताय पळय. भुरग्यांनी म्हणचें, आमगेर सेरी आयल्यार मागणें ना. सेरी येयना जाल्यार वटलो तेर्स. सेरी आयल्यार धाकटो तेर्स. धाकटो तेर्स म्हळ्यार आमोरी मात्र. आतांनी भुरगीं म्हणटा सेरी आयल्यार भारी बरें, मागणेंत ना घरा. भावा आनी भयणी, सेरी आयल्यार चड माग आनी एबडींद येतेली. सेरी आयल्यार मागणें ना म्हळ्यार कितें अर्थ? सेरी आयिल्ली पाडगी देवाक तूं म्हणटाय की नाका ती म्हणून. पळया तुज्या जिणयेंत मागण्याक वेळ ना म्हणटाय, कलिंगी सुकलां. दुसरें, आत्मीक बूक थांबोवचे संदर्भ मीस नाका. आज हेच मिसांव सांगल्यार कितें जाता? आज हे दीस कुंभसार जाल्यार कितें जाता? आज हे बायबल वाचना कितें जाता? आज हे दान धर्म करना कितें जाता? पळया असलीं सवालां तूं विचारताय. पळया क्रमेन तुज्या मागडा पर्यंत जावन येताय. तुज्या हातांत घालें की भरलां, देखून तें सोडताय तूं. आनी तिसरें, सूख करतना कोशेरदाची कांतवणी.
आमकां सूख करतना कोशेर्द कांते येता, कांते येजे सूख करतना कोशेर्द कांते येजे ते बरें कोशेर्द सूख केल्याय क्रमेण तुका कालें केल्यार रिवण्णी, धांवपाक मोडल्यार रिवण्णी, आवय बापा मारल्यार रिवण्णी, आनीक धोको दिल्यार रिवण्णी, आनी आस भितर गेल्यार रिवण्णी, कांय जायना. अर्थ तुका वस्तू सडल्यात, भांगार शिंगार सडला, देवाची तुका विसर पडल्या, आडकळ तुका आयल्या, तुजें काळीज ओमतोता बरोण देवाच्या आजारपणांनी, देवाच्या कृपेंनी, संवसारी संगतीचो दाळो, संवसारी संगतीचो आवाज, संवसारी संगतीची गाण, संवसारी संगतीचें वत्ताड तुका भरलां. देवूय पयस केला, मनीसय पयस केला, आनी तुजी जिणी मारुभुमी बरी जाल्या. देखून आयचें पयलें वचप आमी केलें पळया, येसाव कितलो बरो मनीस, मालगड्या पुताचें हक्क म्हाका नाका, तुका दिता, जाकोबाक दिलें, आनी कुशेन तो आसुल्लो. मालगड्या पुताचें हक्क सोडचें सोड, एक सेंस जागो सोडचें, एक रुपय सोडचो, एक माडी सोडचो, एक माड सोडचो, कितलें फायद्याचें म्हणून ताचें दृश्टांत तुका आनी म्हाका सांगता. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ले आमी सर्वां देवा कडेन संबंद दवरूंक आमी आयल्या. दुसऱ्या वातिकण सभे पयलें कुमगार काणूची मनशां मस्त उणें आसलें, मिसाक आयल्यार कुमगार खाणातलें. दुसऱ्या वातिकण सभेन धमून सांगलां, मिसाक आयिल्ल्यांनी कुरपा होगडायल्या जाल्यार कुमसार जायचे, कुरपा आसा जाल्यार सगळ्यांनी कुमगार काण घेजे, कुमगार काणून जेजू कडेन संबंद घट करचे. सुम्याच्या जेवणाक आपोवण लाभलेली भागिती तो संबंद घट करतात. बाळू जेजूक मेळूंक आयिल्लीं आमी, ताका नमस्कार करूंक आयिल्लीं आमी, ताका आराधन करूंक आयिल्लीं आमी. ही तीन निबां आमचे ताणें पयस वचून दित, जेजू कडेन संबंद आमचो घट जावं दी, थीर जावं दी, बळवून जावं दी म्हणून तो जेजू आज कुमगार नेताना आमी मागया.